गाडी पार्क केल्ली आशिल्ल्यो तर सडनली एक टँकर म्हणजे सुरंग ह्याच्यान फास्ट एकदम आयले आणि 10 ते 11 गाडयो पुढे येयल्यो आणि स्टॉप जाली ऑटोमॅटिकली. सो जेन्ना आमी पळयलें आमचे बाजून आनी बांदवालो आसता तेणें पळयलें केन्ना ताका आमकां कळ्ळें की ताका फिट्स आयलो म्हणून. सो फिट्स आयले म्हणटा आमी सगळ्यांनी लोकांनी मेळून ताका सेट केलो. सो म्हणजे तो नॉर्मल जातरी पळयत जाल्यार सगळे 11 गाडयो टोटल डॅमेज आसा. 11 गाडी फिट येयल्ल्यान जाल्या ही. एक गाडी माझी आसा ती आसा मेन, ती चड डॅमेज जाला. ती पहिली आशिल्ली कितें? पयली आशिल्ली. ओके. आणि ही गाडयो दवरता ते हांगा कोण हांगा लोक आसा लागीं? थोडे आसा, थोडे बाबडे आपले पार्क करून कामां वयता आनी ते इवनिंग येता, तांकां अजून कांय खबर ना. मेन आसा ते हांवूच आशिल्लें, म्हणजे आमी आशिल्ले सगळे जे आशिल्ले ते एक मेन गाडी आहा ती म्हजी आसा. तुमच्या दुकाना मुखार गाडी आसली ती? दुकाना मुखार गाडी दुकाना मुखार आशिल्ली. म्हणजे बरें एक 5 मिनटाचो येयला तरी पूण बरें आसा की गाडी येत कोणाक लोकय हांगा काय कोणाक काय जावना आनी ताका आमी हांगा लोकांनी सगळ्यांनी मेळून काय सेट केलो. म्हणजे फर्स्ट एड आणि ते लागीं लोकय बसीक रावता दिसता. बसीक रावता, बस स्टॉप आसा ते आनी पायलटवाले रावता. मेन थिंग की कोण पायलटवाले थंय नाशिल्ले आज, म्हणजे नशिबानी नाशिल्ले, खबर ना कितें आशिल्लें तें. नाजाल्यार सदांच ते पायलटवाले थंय आसता. आमच्या भावाक कोणाकूच म्हळ्यार काय जावना, फक्त गाडयो डॅमेज जाल्या.